नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार सगळ्यांक बरो दीस आवडेता आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। फुडाऱ्यांची जाली सुटका। उसरा पावस सुरू जाल्ल्यान केप्यां आंबावले वाठारांतल्या शेतांक बसला फटको। शेतकार सापडल्यात संकश्टात। शेतकी खात्यान पळोवणी करून शेतकाऱ्यांक करची आर्थीक मजत, शेतकारांची मागणी। अली खानजादे खून प्रकरणात दोगा फरार दुबावीत फातोर्डा पुलिसां मुखार आयले शरण। प्रकरणातलो मुखेल आरोपी आसा कादयेत। 30 जानेराक सुन्नी मशिदी भायर जाल्लो खून। 20 सप्टेंबर मेरेन मिटर रिडरांच्यो मागण्यो पुराय केल्यो ना जाल्यार करतले खर आंदोलन। मिटर रिडरांच्यो मागण्यो घेवन अमित पाटकरांच्या फुडारपणाखाला शिष्टमंडळान वीज खात्याचेर व्हेलो मोर्चा। महाराष्ट्र तशेंच गोंया सयत हेर राज्यांतल्या भाविकांचे श्रद्धास्थान आशिल्ल्या श्री संत बाळूमामा देवळांत 60 कोटींचो घोटाळो उक्ताडार। दुबाविता आड गुन्यांव नोंद, दोशींचेर जावची खर कारवाय, भक्तांची मागणी। आणि गोयच्या वाडट्या रिणाक लागून भाजपा सरकारा आड आरोपपत्र दाखल करपाची दिल्या शिटकावणी। राहुल मामरेन भाजपाच्या प्रशासनाचेर टिका करून लोकांच्या प्रश्नांकडेन दुर्लक्ष जाता केला आरोप। आता खबरो विस्तारान। दिल्लीतल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानाक लागसार निषेध करताना ताब्यात घेतिल्ल्या विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधीक दिल्ली पोलिसांनी सुटका केली। ताब्यात घेतिल्ल्या हेर विरोधी फुडाऱ्यांकूय उपरांत प्रियंका गांधी वाड्रा सयत सुटका जाली। This morning I went and met the Speaker of the Lok Sabha and I said to him that it was important that we be allowed to debate what happened to the students the day before. The Speaker said he needed to take permission from the government, but it was very clear to us in the hours after that there was no interest in the government of having a debate. तो हमने decision लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। व्हाई इज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कोलैप्सिंग? व्हाई आर पेपर्स लीकिंग? Why is education so expensive in India? Why do families have to destroy themselves financially to educate their children? These are legitimate questions. And there's absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया। सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। केपे मालातल्या आंबावले वाठारांतले शेतकार सध्या संकष्टात सापडल्यात। पावस उसरा सुरू जाल्ल्यान आणि कांय दीस पावस नाशिल्ल्यान शेत उत्पादनाविशीं शेतकार हुस्को उक्तायतात। शेतकी खात्यान पळोवणी करून बारीक शेतकारांक आर्थीक मजत करची अशी मागणी शेतकार भावांनी केल्या। पळयात। अंदू मान्सूनाक उसरा सुरवात जाल्ल्यान राज्यात शेत पिकावळीचेर संकश्ट आयला। मान्सूनाक कळाव जाल्ल्यान केपे आंबावले वाठारांत शेत लागवडीक सुमार म्हयनोभर कळाव जालो। तशेंच कमी पावस आनी कांय दीस पावसान घेतिल्ल्या विसवाक लागून शेतांक चड फटको बसला अशें थळावे शेतकार सांगता। तशेंच शेतांनी तण वाडिल्ल्यान शेतकारांचो खर्चूय वाडला। हातूंत भर म्हूण हेडग्या जनावरांक लागून पिकांचें लुकसाण जावपाक लागिल्ल्यान शेतकार संकश्टांत सापडल्या। शेतकी खात्यान बेगोबेग पळोवणी करून अर्थीक मजत करची अशी मागणी शेतकारांनी केल्या।
ह्या वर्सा पावस लेट येयलो. रोंप घायलो उपरांत पावस मदें गेलो आनीक लोकांक ती रोंप शिंपची पडली. दुसरी गजाल मदें येयलो मागीर रोंप मारपा टायमार पावस गेलो म्हणटकीच नॉर्मली रोंप आहा ती कितें जाता 20 ते 25 दिसां भितर मारप आसता. समज ती मागीर 30 दीस बी जाले जाल्यार जून जाता आनी जून जाल्ली रोंप पीक बरोबर जायना. आतां पुसान पावस सडनली गेलो लोकांक रोंप डिले करची पडली. आतां काल शेनवारा साकून पावस स्टार्ट जाला पूण सारको पावस येयलो ना अजून. मोड्डा जे मोरोड बी आहा पळय तेका उदक जालें ना. आतां लोकांक घरांत उदक येवन आनी कसली पंप लावन बी रोंप मारची पडल्या. म्हणटकीच आतां हे रोपे आतां वद्दां रोपे 30 दीस जाले वद्दां 35 दीस जायतले. शेणगांत सबसिडी ना आनी सरकार म्हणटा ऑर्गेनीक फार्मींग कसली मड्या फार्मींग. अरे पॉलिसी करा मरे सारके. हातीनूच ताका तुमी सबसिडी विकायची दिना मेशीन ताका सबसिडी दिता. धोरण खंय तरी सरकारा आनी आमी हे बाबतींत इवन जेन्ना एग्रीकल्चर पॉलिसी करपाक जेन्ना सरकारान सुचना मागयल्यो तेन्ना आमी बरोवन दिला तरी काय सरकार पॉलिसी येना आनी ते सर्वे तशे लागिल्ले आहा. आतां इवन एक फेन्सिंग करतलो आतां रस्त्यात गोरू जी भितर सरून शेत जी पिड्यार करतात फेन्सिंग करतलो जाल्यार आमकां ते फेन्सिंग मेळपाक शकना जो मेरेन आमी एक क्लब फार्मर्स करनात. म्हणजे सगळे फार्मर्स सारके आसनात न्ही. पयस काडपाक पडचो जाता आनी कितें म्हणटकीच आमकां इंडिविज्युअल्स इवन आतां आमी पयलीं बांदून आसलो आमगेले आतां माग केल्यात पॅचीस केल्यात. पूण सर्वे तशें आमी सरकाराक इवन एग्रीकल्चर मिनिस्टराक आमगेले सीएमाक सगळ्यांक बरयलां की बाबा आमी अशें आशिल्लें सर्वे जालां अशें सर्वे जाल्लें आतां आमी अशें केलां कित्याक नाल्यार आमकां इकनॉमिकली वायबल ना तें तशें करचें सर्वे म्हणून मागिल्लें तरी आसन ताजेर कांयच जायना. दुसरी गजाल इवन एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट आहा तितून आमी एमेंडमेंट करपाक मागिल्लें तें बी सरकारा अजून कांयच जायना. पावसा खातीर आमकां खरें म्हणल्यार आमचे जुन्याचे एंडींग ते जुलायचो फर्स्ट वीक म्हणल्यार आमची लोकांची रोंप लावन जावन पडटाली आनी जेन्ना म्हणल्यार आमची शेतां बरी वाडोवन हे जाताली. ह्या फावटी पावसा लागून खूब आमकां लोकांक खूब त्रास आनी आमचे खूब शेतकरी ह्या शेतकरीच आनी गरीब काय आनी आमचे तरी शेतक्यांचे कितें पीक जाली जाल्यार न्हू एक वेळेक काम ना जाल्यार सुद्दां आमचो लोक त्या शेताकूच तर आमी जगपाक शकताले. पूण ह्या फावटीक म्हाका दिसना हेजी पीक सारकी जायत म्हणून. एक वटेन हे पीक शेत पावसा खातीर अशें दुसरी म्हणल्यार एकदम गोरवां खातीर. आतां सरकार ह्या गोरवांचे खूब हें करता म्हणटा पूण म्हाका दिसना ही गोरवां इतली लोकांक सोतायता. आतां दीस रात राखची पडटा गोरवांक. आतां आमची म्युनिसिपालिटीन म्हाका दिसता कॅटअप पॉयंट हांगा शिरवय आसा पूण म्हाका दिसता गोरवां ह्या सायडीन लोकां शेतांनी भोंवता हेवटेनय आमकां लुकसाण खूब. हे फावटी म्हाका दिसता शेतांचेर आमची बेनिफीट काडपाक शकना. अशी जुन्याचे ह्या टायमाक जावपाक जाय आसली. 1 म्हयन्याक ते 15 दीस तरी आमची आनीक फाटी गेली. आनीक आतां फाटी गेल्ल्यान ही पीक तितली जावपाक शकना कित्याक आतां पावस कितें आतां एकानी कमी जावपाक शकता एकानी सामको चड येयल्यार जाल्यार आमकां त्रास जातलो. पूण आमी सरकाराक पावसा लागून ब्लेम करना कित्याक तें देवा कडेन पूण सरकारान ह्या शेतकऱ्यांचेर गरीब लोकांचेर मातशी कितें तरी बेनिफीट कशें लुकसाणी कितें तरी करपाक जाय जाल्यार करची म्हणून मागता. दुसरें म्हणलें जाल्यार आमकां ह्या गोरवांच्या वटेन एकदम हें जाता. आतां इतले सरकारान तेंचेर मातशी तरी नदर घालची. सरकार आपली एकूण आमी सरकार खंय बसला आनी तेंचे लायल्ले हे आतां पळय गोरवांक धरपाचें ना म्हणटा आमी म्युनिसिपालिटीन आसा पूण तेंच्यांनी धरून व्हरोन तरी तांकां कितें करचें तांकां इतलें पेमेंट करता गव्हर्मेंट दिसता पूण मातशी नदर घालची गव्हर्मेंटान तेंचेर. आतां लेट येयलो म्हळ्यार लेट आतां बोका सद्या वद शेत कसपाचें पडोंक आसा आजून रोयलें ना शेत तोंड जालां भरपूर पाक पयलीं थोडो पडो गेलो तेका लागून तोंड चड जालां आनी आतां तो काय रोयलें ती 2 पाटी 3 पाटी कसलें शेतां आनी लोकांक तोंड भरपूर काडटा शेताची तेका लागून लोकांक लॉस भरपूर जालो. आतां रोयता पळय ते शेताच्यान फायदो जातलो काय कितें हेका बी कितें प्रॉब्लेम जातले रेट लोयल्यार म्हाका दिसना आतां फायदो जातले अशें म्हणून पूण आतां चड अशें लॉस जाता दिसता कित्याक आतां चड लेट जालें तें इतलो लेट जावन फायदो ना आमकां. आतां जे जुना रोप लायता ते पीक केन्ना येता? जिना रोप लाय ती पीक सप्टेंबर एंडींग 4 म्हयन्यान 4 म्हयने जाता. म्हणजे आतां जे जुलया लायला ते तुमी कशें तरेन पळयता कितें जातलें? नोव्हेंबर मागीर तातूंत मागीर पास आसना न्हू शेताक पीक दिवपाक पास आसना तातूंत मागीर चड वत आसता
मागीर तेन्ना सगळें शेत वाडोवन व्हडलें जाल्या पासून तें पोल जाता. म्हणटरी हे पावटी शेतकऱ्यांक मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाला हय, पावसा लागून. पावसा लागून भरपूर लॉस जालो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर क्रिस्तानंद पेडणेकर. वीज खात्यात कंत्राटाचेर आशिल्ल्या मिटर रिडरांक कायम करात तशेंच हेर मागण्यो घेवन मंगळारा अमित पाटकारांच्या फुडारपणाखाला शिष्टमंडळान वीज खात्याचेर मोर्चा व्हेलो. 20 सप्टेंबर मेरेन मिटर रिडरांच्यो मागण्यो पुराय केल्यो ना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. मजगती कंत्राटाचेर आशिल्ल्या वीज मिटर रिडरांच्यो सगळ्यो मागण्यो वीज मंत्र्या मेरेन पावयतले अशें खात्याचो अधीक्षक अभियंतो मयूर हेदे हांणी सांगलें. पळय, वीज खात्यातल्या मिटर रिडरांक कायम करात तशेंच हेर मागण्यो घेवन मंगळारा अमित पाटकार हांच्या फुडारपणाखाला शिष्टमंडळान पणजे विद्युत भवनाचेर मोर्चा व्हेलो. मिटर रिडरांच्यो मागण्यो पुराय करपाक तांच्यांनी सरकाराक 20 सप्टेंबर मेरेन मुजत दिल्या. 20 सप्टेंबर मेरेन मागण्यो पुराय जाल्यो ना जाल्यार 21 सप्टेंबराक खर आंदोलन करपाची शिटकावणी पाटकारान दिल्या. मजगती सरकारान कंत्राटाचेर आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक कायम करपाचे प्रक्रियेची घोशणा केल्या. हातूंत वीज खात्यातल्या कर्मचाऱ्यांचोय आस्पाव आसा. कंत्राटाचेर आशिल्ल्या वीज मिटर रिडरांच्यो मागण्यो वीज मंत्र्या मेरेन पावयतले अशें खात्याचो अधीक्षक अभियंतो मयूर हेदे हांणी सांगलें. हे सरकार, भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे गोंयकारांक कशें फटयता हे आज एक्सपोज जाल्लें. 2014 233 मिटर रिडर्स तांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर घेतिल्ले. आतां गेल्ली 12 वर्सां ते झगडटा फॉर रेग्युलरायझेशन. फेब्रुवारी 2025 तांणी मेमोरंडम दिल्लो आस्किंग फॉर देअर रायट्स ऑफ रेग्युलरायझेशन. तांचे गेल्ली 12 वर्सां PF ह्या सरकारान भरूंक ना. तांकां सेफ्टी बेजीक गॅजेट्स जे जाय ते दिना. सो थोडे लोक आतां ओवर एज जाल्ले आसा. सम पीपल आर क्रॉसिंग टचिंग 54-55. सो तांकां रेग्युलर पे स्केल मेळप हे सगळे डिमांड्स आमी आज मेमोरंडम ताका दिला. देर इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जग्गू वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया which is passed in December 2024 which clearly states that any person who is in public sector working for public sector who is having an employment of over 10 years can be made regular. So गोवा गव्हर्नमेंटाक समज जर खरेंच जर गोंयकारांची इच्छा आशिल्ली जाल्यार तो जजमेंट वापरून हांकां रेग्युलर करपाक जाता आशिल्लें. पूण हे सरकार ते करपाक कशीच सोदना. कांयशे डिपार्टमेंटाचे लोक आमकां अप्रोच जाल्या जशे आज इलेक्ट्रिसिटीचे जाले. इतर खुबशे डिपार्टमेंटाचे आसा. गोवा सदन आसा, डायरेक्टर ऑफ फिशरीज आसा, गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर आसा, गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट आसा, गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसी, पॉलिटेक्नीक असे खुबशे म्युझियम असे खुबशी डिपार्टमेंटां जातून टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट तांकां रेग्युलरायज करूं ना. हे सगळ्या गोंयकारांक आमी तांचो न्याय तांचे हक्क आसा ते आमी मेळोवन दितले. आमी 20 सप्टेंबराची डेडलायन दिल्या. 20 सप्टेंबर मेरेन जर तर हांचे जे प्रश्न रेग्युलरायझेशन तांचे PF तांचो रेग्युलर पे स्केल जर तर मेळना जाल्यार 21 तारखेक आमी हांगा येवन आंदोलन करतले अशें तांकां चेतावणी दिल्या. आमकां 15 सप्टेंबराक चवथ गणपती बाप्पाचेर आमकां विश्वास आसा की तो हांच्या बुद्धीन वचून एखादी ते करत. समज जर केले ना 20 तारखेक 5 दिसाचे आमी चवथीक गणपती जसो आमी मोरया करता तसो 21 तारखेक ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराकूय आमकां मोरया करचो पडटलो. The meter readers who have worked for more than 10 years. The government of Goa, I am told, is in the process of regularization of all contract staff who has worked in all the departments for more than the period of 10 years. So okay. So now this is the decision and the process which is followed by the government. Now it is not just for the electricity department; it is for all the departments across Goa. So I, as an employee of the electricity department, it has reached a decent stage of approval, and very soon the government is going to make this decision and declare this decision. This is the first part of it. PF will automatically come into picture. Second is health insurance. आता electricity department and the government and department and health insurance असे काय नसतं. आमका कितें जाल्यार we have to go to GMC, and that applies for all the staff. Job security we have already mentioned. All the government is in the process of taking this decision of regularization of all employees above 10 years.
Leave benefits, let me tell you, in Goa, which has come up with a separate accidental policies for all the line staff. So that also is applicable to the contract metering. Also memorandum तुम्ही आमका दिला, this also with a covering letter and all the details we are going to re-forward through our honorable minister to the government. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विलियम रॉड्रिगीस. कोल्हापूर आदमापूरच्या श्री संत बाळूमामा देवळात सुमार 60 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उक्ताडार आयला. या प्रकरणात दुबाविता आड गुन्हा नोंद केला. बनावट कागदपत्रां तयार करप, दस्तावेजात बदल, विश्वासघात आणि फटवणूक केल्याचे गंभीर आरोप जाल्ल्याचे सांगकार आयला. पळयात. कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या आदमापूरचे श्री संत बाळूमामा देवस्थान हे लाखांनी भाविकांचे श्रद्धास्थान आसा. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तशेंच गोंयच्यान व्हडा संख्येन भक्त संत बाळूमामाचे दर्शन घेवपाक येतात. मात आता ह्याच देवळात 60 कोटीचो घोटाळो जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला. श्री संत बाळूमामा देवळात वट्ट 60 कोटी 75,28,060 रुपयांचो घोटाळो जाला. हे विशीं अर्थीक गैरव्यवहाराचो गुन्यांव दाखल जाल्ल्यान बोवाळ निर्माण जाला. ह्या प्रकरणात बनावट कागदपत्रां, विश्वासघात आणि फटावणुकीचे गंभीर आरोप जाल्यात. तत्कालीन निरीक्षण अधिकारी, सचिव आणि हेर संबंधितां आड भुदरगड पोलीस स्टेशनात गुन्यांव नोंद जाला आणि अर्थीक गुन्हा फाट्याकडल्यान तपास सुरू आशिल्ल्याचे कळटा. मजगतीं ह्या घोटाळ्याक लागून भाविकांनी नाराजी उक्तायला. ह्या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींचेर खर कारवाय जावची, गरज पडल्यार ईडी वरवीं चौकशी करची अशी मागणी भक्तांनी केल्या. संत बाळूमामा देवालय आदमापूर येथे आता सध्या जो फ्रॉडचा विषय चालू आहे, अफरातफर चालू आहे, जमिनीचा घोटाळा चालू आहे, त्या संदर्भात यापूर्वी मी तक्रार केली होती. त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने रागिनी खडकेंच्यावर मध्यंतरी जो सस्पेंडचा निकाल लागला तो आमच्या तक्रारीवरच लागला होता. आणि आज जी गुन्हा दाखल झालेला आहे रागिनी खडकेंच्यावर, माझ्या अंदाजाने 60 कोटीचा अफरातफरचा गुन्हा दाखल झालेला आहे. तो पण ह्या आपल्या तक्रारीवर झालेला आहे. या बाळूमामा ट्रस्टमध्ये जमिनीचा घोटाळा 32-33 कोटीच्या दरम्यान सप्टेंबरमध्ये झाला होता. यापूर्वीही जमिनीचा घोटाळा झाला होता. पैशाची अफरातफर चालू आहे आणि या अनुषंगानं बाळूमामा ट्रस्टमध्ये जे ट्रस्टी आहेत यांच्यावरही हा गुन्हा तेवढेच हे जबाबदार आहेत, त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल व्हावा अशी आमची तक्रार आहे. आणि एवढं सगळं होत असताना इथले जे भक्त आहेत, बाळूमामाचे भक्त आहेत, ते 10,000 रुपये गोळा करून तिथं येतात, चालत येतात. ही त्यांची भक्ती आहे. अशी माणसं तिथे त्यांच्या हुंडीमध्ये, बाळूमामाच्या हुंडीमध्ये 10 रुपयेपासून 10 लाखापर्यंत जी दान देतात, त्या दानावर ह्या भक्तांचा अधिकार असताना भक्तांच्या सोयीसाठी काही न करता हे ट्रस्टी स्वतःच्या स्वार्थासाठी करत असतील तर त्या भक्तांनी इथं नतमस्तक का व्हावं हा आमच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो. श्री सद्गुरू बाळूमामा देवस्थान ट्रस्ट जे आहे आदमापूरचं, त्यामध्ये देवस्थानमध्ये झालेला गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, अफरातफर आणि अपहार, अनियमितता, व्यवहारातली अनियमितता याच्याबद्दल भुदरगड पोलीस स्टेशनला 206/26 गुन्हा दाखल झालेला आहे. यामध्ये टोटल आतापर्यंतच्या फिर्यादी जी आहे की ती मान्य धर्मादाय आयुक्त जे आहेत त्यांच्या चौकशीअंती ही फिर्याद दाखल झालेली आहे. गडकरी म्हणून राजेंद्र गडकरी फिर्यादी आहेत, निरीक्षक आहेत, हे मुंबईतलेच आहेत, मुख्यालयमधले धर्मादाय आयुक्तच्या. त्यांनी 60 कोटी 75,28,060 रुपये आत्ता निष्पन्न झाली एवढी फिर्याद दिलेली आहे. यामध्ये 2 आरोपी आहेत आणि इतर असं दिलेलं आहे. आता यामध्ये आहे मेंढीपाळ, जे काही त्यातले व्यवहार आहेत, त्याबरोबर जमीन खरेदी विक्रीचे व्यवहार आहेत, महाप्रसादामधला घोटाळा आहे, रुग्णालय आहे, अशा विविध विषय आहेत. त्यामध्ये 2 व्यतिरिक्त इतर आहेत. त्यामध्ये विश्वस्त येतील, खरेदी विक्री येतील, मध्यस्थ येतील, हे सगळ्यांची चौकशी यामध्ये होणार आहे. आणि बाळूमामा हे ज्यावेळेला फिरत जायचे त्या वेळेला लोकांना त्यांचा साक्षात्कार होत होता आणि त्याच वेळेला ते 4 बकरी घेऊन निघाले की ते हजारांनी शेवटच्या थांब्यापर्यंत असायची. त्या बकऱ्यामध्ये सुद्धा त्यांचा भ्रष्टाचार, आणि तो किती, आज जवळजवळ 60-61 कोटीच्या आसपासची ती रक्कम आहे. भुदरगड पोलीस स्टेशनमध्ये त्याचा गुन्हा दाखल झालेला आहे. पण माझं तर म्हणणं आहे ते 500 ते 600 कोटीचा हा भ्रष्टाचार आहे. महाराष्ट्रामध्ये हिंदुत्वाच्या नावावर चालणारं हे सरकार आहे. आज बडे 2 लोक सापडलेत, पण त्या बड्याच्या मागं सुद्धा अनेक 10-15 जणांची साखळ आहे. त्या सगळ्यांची चौकशी झाली पाहिजे आणि बाळूमामाच्या ट्रस्टची सुद्धा चौकशी झाली पाहिजे.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या आर्थीक स्थितीचेर काँग्रेसीन सरकारा आड आक्रमक भूमिका घेतल्या. वाडत वचपी रीण, आर्थीक गैरव्यवस्थापन आनी भौशीक प्रश्नांचेर सरकारा आड बेगीनूच चार्जशीट दाखल करतले अशी शिटकावणी गोंयचे काँग्रेसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान दिल्या. दुसरे वटेन काँग्रेसीत आयल्या उपरांत राहुल भामरे आनी भाजपाचेर लक्ष करून प्रश्न आमदारांक न्हय तर पक्षाच्या काम करपाच्या पद्दतीचेर आसा अशी टिका केल्या. तशेंच म्हापसा वेपाऱ्यांच्या प्रश्नांचेर आनी रस्त्यांच्या प्रश्नांचेर तांणी सरकाराक धारेर धरले. आयज ह्या बीजेपीच्या सरकारान जवळ 2 लाख रुपया 2 ते 2.5 लाख रुपया आयज लोन काढलेलो आसा. थोडे फॅमिलीने आपले जे लोन काडूना, पूण ह्या सरकारान नाका आशिल्ले त्यो इव्हेंट मॅनेजमेंट करप, कन्सल्टंट हाडप आनी नुसतो खर्च करप, हातूंतल्यान रीण काडप आनी प्रत्येक गोंयकारांचेर आयज 2.5 लाखांचे रीण ह्या राज्याच्या सरकारान, प्रमोद सावंत सरकारान आयज हाडलेले आसा. हाचेर आनीक डिटेल हे अभ्यास करून आमी एक चार्जशीट फायल करतले ह्या सरकाराचे विरुद्ध. आमकां गेले 15 वर्सांक खंयचे गुन्हे ह्या सरकारान आमच्या गोंयचेर केल्लो आसा, गोंयच्या लोकांचेर केल्लो आसा, ते चार्जशीटी आमी रोखडेच आमचे तयार जातले आनी ते चार्जशीट फायल करपाक आनी तो CAGचो रिपोर्टांकूय खुबश्यो गजाली आसात, तेजेर सगळे हें करपाक आमकां आयज राहुल भामरेचोय बीन आमकां हातूंत खुबसो फायदो जातलो. जे फाउंडेशन आमचे कॉन्स्टिट्यूशन आसा ते डेमोक्रेसी आसा, ते काँग्रेसान फाउंडेशन ले केल्ले, ते मजबूत करपाची गरज आसा. आनी खरे बेडरॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी सेंशाही गोंयान चलची ना, देशान चलची ना. तेन्ना हें वातावरण जे भिरांकूळ जाल्लें आसा तेन्ना काँग्रेस हो एकमेव पर्याय आसा. हे सगळ्या लोकांक कळटा, सगळे लोक उलोवन दाखयता. सगळे गोंयकार तुम्ही कोणा कडेन विचारा, सगळ्या सरकाराक विटिल्ले आसा. म्हारगाय वाडल्या, नोकऱ्यो ना, फक्त करप्शन, 39A जागे विकप, इलिगल कन्वर्जन सगळें चल्लां. तेन्ना हो क्षण जो आसा, इलेक्शन जे आसा ते एकदम म्हत्वाचें आसा गोंयच्या लोकांक खातीर, आमच्या फुडले पिळगे खातीर. अली खानजादे खून प्रकरणात फरार आशिल्ले दोग दुबावीत फातोर्डा पुलिसां मुखार शरण आयले. महबूब मकंदर आनी अलाउद्दीन सय्यद अशे ह्या दोगा दुबावितांचे नांव जावन आसा. फाटल्या दिसांनी ह्या प्रकरणात दोग फरार दुबावीत आरोपींक फातोर्डा पुलिशेन अटक केल्ली. 30 जानेराक सुन्नी मशिदी भायर हो खून जाल्लो. पळया. जानेवारीक गोगोळ हाऊसिंग बोर्ड हांगा आशिल्ल्या सुन्नी जामिया मशिदीच्या भायर अली खानजादे ह्या भुरग्याचो मर्डर जाल्लो आनी ह्या मर्डराक लागून फातोर्डा पुलिसांनी अनेक जाणांक अटक केल्ली. हातूंतलो मुख्य आरोपी सद्याक भितर आसा, जेली भितर, आनी 2 आरोपी जे एब्सकॉन्डिंग आशिल्ले ते आज फातोर्डा पुलीस स्टेशना मुखार सरेंडर जाल्ले आसात. तांची नांवां आसात महबूब मकंदर आनी अलाउद्दीन सय्यद. हे दोगी जाण इतले ते एब्सकॉन्डिंग आशिल्ले आनी एंटिसिपेटरी बेलीक गेल्ली, पूण तांची एंटिसिपेटरी बेल प्रत्येक टायम भायर पडटाली आनी आतां अखेर ते आयज ते सकाळ फुडें फातोर्डा पुलिसां मुखार सरेंडर जाल्ले आसात. पुलिसांनी तांकां रितसर फॉर्मेलिटी करून अटक केल्ली आसा. तांकां कोर्टा मुखार आतां पुलीस प्रोड्यूस करतले रिमांडा खातीर आनी फुडली कारवाई जी आसा ती करतले. ताजें इन्व्हेस्टिगेशन कितें आसा, हे दोगी जाणांचो डायरेक्ट आस्पाव जरी नासलो जाल्यार ते को एक्यूज म्हूण हातूंत भितर कॉन्स्पिरसी भितर तांचो आस्पाव आशिल्लो आनी ताका लागून फातोर्डा पुलिसांक हे जाय आशिल्ले. ते आज अखेर सरेंडर जाल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फातोर्डेच्यान हांव गौरव प्रभू मलकणेकर. गोंयांत AI कॅमेरा वरवीं येरादारी नेमांचें उल्लंघन करप्यांचेर चलनाची कारवाय सुरू जाल्या उपरांत नंबर प्लेटी नाशिल्ल्यो दुचाकी पुलिसांक सांपडल्यो. ह्या फाटभुंयेर कारवाय करीत हणजूणच्या येरादारी पुलिसेन दुचाकी चलोवप्या आड विशेष मोहीम हातांत घेतल्या. DMC कॉलेज आसगांव वाठारांत अशा दुचाकींचेर कारवाय केली. गाडयांची नंबर प्लेट काडून गाडी चलोवप हे येरादारी नेमांचो उल्लंघन आसून अशा प्रकारांक आळो घालपा खातीर ही मोहीम राबयल्या अशें पुलिसांनी स्पश्ट केलें. आमदार दोतोर रमेश तवडकरान चावडी काणकोणा नुस्तें मार्केटाची पळोवणी केली. बेगीनूच नवो आधुनीक नुस्तें मार्केटाचो बुन्यादी फातर 26 जुलयाक घालतले. तशेंच बाजारात 60 नुस्तें विक्रेत्यांक आनी मांस, कोंबडी आनी हेर वेवसायिकांक 36 दुकानां खातीर सुवात आसतली अशें मंत्री तवडकरान सांगलें.
वर्ष जाले अनुस्थित लागले पूण अशें सगळे बरें आसले पयलीं आतां मातशें मेळना जाता न्ही तें मागीर मागीर कांय ना सगळें बरें मेळ्ळां आमकां आतां मेळटा तें बरें मेळ्ळां पूण आनी कांय ना आमकां 4.5 वरांचेर आसा न्ही की आमी ताचो फावंडेशन सुरू करता आनी बाकीच्यो ज्यो प्रोसेस आसा बेगींतल्या बेगीन 1-1.5 वर्सान तें काम पूर्ण जातलें ही आमकां एक काळजी आमकां सगळ्यांक आमी घेवपाची. तशेंच आमदारान विरोधी पक्षाचेरूय खर टिका केली. टेंडर पास जाला हें खबर आसून लेगीत पालिकेचेर मोर्चा काडटा. आमी अत्यंत सेन्सिटीव आसा, आमकां लोकांचे पडिल्ले आसा अशें आमदाराचें म्हणणें. आयकात. जे कांय थोडे काँग्रेसचे जे लोक आसले न्ही तांकां खरें ताजे समाजा विशय तांकां पडलेलो आसा काय ना असो म्हाकाय प्रश्न येता की जर आमी फाटलीं 3-4 वर्सां ताजे फाटल्यान लागला आनी 2 टेंडर जाला आनी आतां प्रत्यक्षान ताची सुरवात जावपाची प्रक्रिया आसा आनी येता आनी आमच्या मुन्सिपालिटीचे मोर्चे हाडटा म्हणजे कितें करपाक सोदता मोर्चे हाडपाक तो फाटलीं 4 वर्सां हाडूंक नाशिल्लें न्ही ताणें तांकां दिसता कशें आमी मोर्चे हाडलो आनी काम सुरू केलें कांय ना. ह्या प्रोसेसाक आमकां जवळ जवळ 2-3 वर्सां गेल्लीं आसा आनी आतां मग ती 2 टेंडर जाले ह्या प्रोसेसा मध्ये थोडेशें डिले जाले आनी आमी अत्यंत सेन्सिटीव आसा. आमकां सगळ्या प्रकारच्या लोकांक पडलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. समाजसेवक आणि समाजाच्या कल्याणाक कटिबद्ध आशिल्ले समर्पित आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांकां वाडदिसाची उर्बेभरीत परबी. तुमकां बरी भलायकी, सुख समृद्धी, येस आणि दीर्घ आयुष्य मेळचे अशी देवा लागीं मागणी. तुमची समाजीक तशीच वैजकी सेवा अशीच फुलत रावची आणि तुमचे काम समाजा खातीर सतत प्रेरणा स्रोत उरचे अशी आमची प्रामाणीक इत्सा. परबी भेटोवपी प्रदोष आमोणकर आणि अपर्णा आमोणकर क्लासिक सर्व्हिस कॅटरर्स, दिवचल गोंय. नोडा कॅटरर्साचे धनी अभिजित तेली आणि पंकज तेली हांच्या वतीन दिवचलचे समर्पित आणि लोकप्रिय आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांकां वाडदिसाची उर्बेभरीत परबी. सुवाळो खंयचोय आसूं, जेवणाची रूच ही सदांच आमच्या लक्षांत उरता. लग्न सुवाळो, रिसेप्शन, घरप्रवेश, बारसो, कॉर्पोरेट कार्यावळी तशेंच धार्मीक कार्यां खातीर रुचीक जेवणाची मेजवानी जाय आसत तर आयजूच दिवचलच्या नोडा कॅटरर्सांक 9922952753 या मोबाईल नंबराचेर संपर्क साधून तुमचे सुवाळे आनीकूय सुवादीक करात. अस्नोडकार आणि साखळेकारां खातीर आधुनीक प्ले स्टेशनाचो अणभव मेळोवन दिवपी विन गेम्स प्ले स्टेशनाचे धनी श्रवण पिल्लई वतीन दिवचलचे लोकप्रिय आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांकां काळजा सावन वाडदिसाची उर्बेभरीत परबी. तुमकां बरी भलायकी, दीर्घ आयुष्य आणि भौशीक सेवेत बरें यश मेळत रावूं हीच आमची मनांतल्यान इत्सा. अस्नोडकार आणि साखळेकारांनो, तुमकां जर आगळो वेगळो गेमिंग अणभव घेवपाक जाय तर आयजूच भेट दियात विन गेम्स प्ले स्टेशन, शॉप नंबर 3, राजदीप लेव्हिलेन्स रेसिडेन्सी नियर सेंट क्लॅरस हाय स्कूल, असोनोरा, गोवा आणि फ्लोर नंबर 2, तारानगर नियर हाऊसिंग बोर्ड बस स्टॉप, साखळी, गोवा.